उभी राहूया. जाऊन तुझे बरता उंडुवायना मी आडुनाया मासारेतान बदल माता जीविताच्या कानाकत्रिका मुक्ती पोषण दिमून पोराता जीवन बोंगो गाची सोम्या दिहंका कांसु गिचे जीवा तुझे बोंगो गाची सोम्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. बाळका जेजू ताई मोगाळ भाऊन आणि बहिणीनो, या सकाळी फुडें ह्या आलतारी भोवती आमी सांगता जमल्या. आमचो मोग आमची बद्धता सुम्या थंय आमी व्यक्त करूंक आनी तशेंच आमचे कश्ट समस्या ताच्या लागीं सांगूंक ताचे आशिर्वादीत जावंक. हेच्या वाचपांत प्रत्येक जण वांजेलांत एका आरेकराक ताचे इश्ट आनी जेजू सरशीं हाडचें आमकां पळोवंक मेळटा. तांचो भावार्थ पळोवन ह्या आरेकराक ते गूण करतात. आमकांय जबाबदारी आसा हेरांचेर. जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांनी देवातान पयस गेल्लीं आसात वा आमकां कळीत आसा आमच्या समाजान जावंक पुरो देवातान पयस गेल्लीं आसात. आमच्या मागण्याक आनी आमच्या त्यागाक लागून देव असल्या व्यक्तींक बरें करूंक आशेता म्हणलो संदेश आयच्या वाचपाचें आमकां मेळटा. तरी आमी सगळें बरें आमी भेटयतना सर्व आमचे इरादे आमच्यो गरजो सम्या मुखार दवरया आनी ज्या कोणाच्या वयर आमकां अधिकार आसा, ज्या कोणा खातीर आमी मागोवंक आसा, तांकां सुमेच्या पांयां थळा हाडया. ताची गूण करचे सकत ताचें बक्षणें ताचें बरेंपण आमकां तशें तांकां मेळोवन दी म्हणून जावन दी आमच्या अत्रेक बलिदान भेटयतना ओळखून घेवया. सर आमची पातकां खालत्या काळजान सांगत आमी म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुण हांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासून घेवन सदांच सांगवार मरिये सगळ्या देवदूतांनी बघता आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमचे काकुळट करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकुत सुमिया का
Kristakaku Sumia kakuku Sumia kakuku. या मिसाची त्या सवा सुमे मुखार दवरता आनी तशेंच आमची वैयक्तीक गरजोय सुमे मुखार दवरया. प्रार्थोया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या बहु पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका धन्यवाद. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावं आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें भसायलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती सोडूंक आमकां पावय म्हण मी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुझे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमोसाच्या पुस्तकांतलें वाचप. बेतेलाच्या याजक आमाजियान इस्रायेलाच्या राया जेरोबोआमाक असो एक संदेश धाडलो. इस्रायेलाच्या घराण्यांमध्ये आमोस तुजे विरोध मांडणी करता. देशाच्यान ताचीं उतरां आनीक सोसूंक जायनात. कित्याक आमोस अशें म्हणटा, जेरोबोआम तलवारीन मरतलो आनी इस्रायल आपल्या देशांतवन पयस निर्वासीत जावन वेतलो. आनी आमाजियान आमोसाक म्हळें, दृश्ट्या पयस सर आनी जुदाच्या प्रांतांत परतून वच. थंय तुजो ग्रास जोड आनी प्रवाद कर. पूण बेतेलांत आनीक केदींच प्रवाद करिनाका, कित्याक हें रायाचें पवित्र स्थान, राष्ट्रीक मंदीर. आमोसान आमाजियाक जाप दिली, हांव प्रवादी न्हय वा एका प्रवाद्याचो शिशी न्हय. हांव फकत एक गवळी आनी रुंबड रुखाचो सांबाळणार. पूण हांव हिंडा फाटल्यान वेतलो तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका आपयलो आनी म्हळें, वच आनी म्हजे परजे इस्रायेलाक प्रवाद कर. तर आतां सर्वेस्पराचें उतर आयक. तूं म्हणटाय, इस्रायेला विरोध प्रवाद करिनाका, इजाकाच्या घराण्या विरोध संदेश दिनाका. देखून सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुजी बायल शहरांत एक वेश्या जातली, तुजे पूत आनी तुजे धुवो तलवारीन मरतलीं. तुजो गांव मापून मांडटले आनी तूं एका अशुद्ध देशांत मरतलोय. आनी इस्रायल आपल्या देशांतवन पयस निर्वासीत जावन वेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात, ते सगळे नीतीचे. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात, ते सगळे नीतीचे. सर्वेस्पराची शिकवण बहु बरी, जीवाची ती घटाय. सर्वेस्पराची नियमा मतीक उसवाड, नेणट्यांची ती जाणवाय. सर्वेस्पराची निर्णय विश्वासपात, ते सगळे नीतीचे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा रीतीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुक्मो स्पश्ट, दोळ्यांचो उजवाड. सर्वेस्पराची निर्णय विश्वासपात,
ते सगळे नीतीचे. सर्वेस्पराचे बेबिरान पवित सदांच भाळता ती. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात ते सगळे नीतीचे. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात ते सगळे नीतीचे. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात ते सगळे नीतीचे. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Cristo ते सगळो संसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. ही बरी खबर परगटचे म्हणयारपण आमचे तबेन सोंढिला. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सोमी तुमचे सोवे असो. मातेवा परमने जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता. जेजू एक दोणीर सोडलो आनी पेले तडेक उतरून आपल्या स्वंत शहराक आयलो. तेदवा थोडे जण एक आरीच्या पिरेघराक ताचे खाटये समेत जेजू सरशी हाडून आयले. तांचो भावार्थ पळोवन पिडेघराक जेजून म्हळें, धैर्य घे पुता, तुजी पातकां बोगसलीं. हे आयकून शास्त्रे मदले थोडे हो देव निंदा उलयता म्हणून आपल्या इतल्याक गुणगुणोवंक लागले. जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी वांकडी चिंतना आटयतात कित्याक? खंयचे सड सोंपें, तुजी पातकां तुका बोगसलीं म्हणचें वा उठ आनी चल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हणून तुमकां दाखोवच्याक आरीघराक तो म्हणालो, उठ, खाण घे तुजी खाट आनी चल घरा. तो उठलो आनी घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशांक असली पदवी दिल्ल्या देवाक वर्णूंक लागलो. देवाचे उतर Krista. बाळका जेजू थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, थोडे तेंपा आदी एका घरा हांव गेल्लो आनी थंय अशेंत सांज जाली अशें जायत तेमचें उलोवणें जाल्या उपरांत फाटीं येवंक त्या दीस जालें ना. थंयच राव म्हण ताणें वत्ता केल्यावर रावलो. दुसऱ्या दिसा सकाळीं आमी सडावत याजाक सकाळीं 5 वरांक आमी उठता आनी 5:30 आमचें मागलें. तशें सडावत एक 5:15 जाग जाता आमकां. अशें उठोन इल्लो वेळ जाताना इतलें की उठचें गेल्यार कोणी पाद्र्याक दुसऱ्या कोणी नात. आमी इल्लो लेट न्हिदता म्हणून म्हज्या मतीन बगतना 5:30 म्हाका सगळ्यांनी गुणगुण आयकता त्या घरान. अरे खालें इतलें गी कितें उठल्यांत म्हणून लो उठोन पळयतना सगळें कुटुंब सांगाता बसलां. दोगां भुरगीं, घोव बायल आनी दोगां भुरगीं
एकलो भुरगो तिसरे क्लासींत आनी एकले भुरगे पयल्या क्लासीक वेता. घोव बायलां ह्या दोगां भुरग्यांक आनी बसोवन पवित्र पुस्तक वाचतात 5:30 वरार. बापूय वाचता आनी ताचे उपरांत तांकां विवरण दिता. म्हाका अजाप जालें, अरे 5:30 वरार उठोवन ही सकाळीं फुडें अशें भुरग्यांक आनी येवन थंय आनी अशें उलयतना मागीर ताचे उपरांत हांव मोदें पडोवना. सगळें च्या पिवन जाल्या उपरांत तांच्यानी विचारतना ना हांव एक बापय जावन म्हजी जबाबदारी म्हज्या कुटुंबांत हांवें करिनाका गे. पवित्र पुस्तक आमी सदां वाचता, हांव सदां एक एक अध्याय हांव वाचता. आमच्या भुरग्यांक सांगता म्हाका दुसरो वेळ मेळना. तो जायतो दुसरो वावर आसा ताका, दुसऱ्या कामांत व्यस्त आसता, पूण सकाळीं सदां न्हीत हें काम करता. तेंच ताच्या शेजारा ताचोच भाव रावता आनी एकलो व्हडलो भाव रावता. ताची भुरगीं 7 वरां मुसरी उठनात, आयतारा दीस 8-10 वरां मुसरी उठनात. ताच्याकी व्हडली थोडे पटी आयतारा मिसाकी वचनात. ही 2 निदर्शनां घडितां तुमच्या मुखार दवरता. ही परकी कांय न्ही, हे हांवें पळयल्ल्याक मात सीमीत न्ही, खंडीत जावन तुमच्या अणभवगारी आसात, तुमच्या कुटुंबांतय जातात न्ही गे. आतां कित्याक तो ती बदलावन कोणाचो प्रभाव कोणाचे वयर, एका बापायचो प्रभाव त्या कुटुंबाचेर कसो पडटा, त्या भुरग्यांचेर कसो पडटा आनी फुडें तो खंय वचून रावता. जर एक बापोय कोण आपलो अधिकार आसा, बापोय जावं अधिकार जावं एका अधिकारार आसच्या व्यक्तीन आपणाचो अधिकार समर्पक रितीन चलयलो तर जाल्यार खंडीत जावन तसो परिणाम ताच्या कुटुंबाचेर, ताच्या भुरग्यांचेर, संततीचेर पडटा. तसो प्रभाव समर्पक रितीन करिना तर जाल्यार वांकडो परिणामी पडटा. हाका चरित्रेंत जायत्यो साक्षी आसात. हें हांव कित्याक हाडटा म्हळ्यार पयलें वाचप जर आमी समजाचें, हें आमी पयलें बुन्याद तयार करीचें. पयलें वाचपाक जर आमी गेले हांव तर जाल्यार भावन आनी भयणीनो, इस्रायलाचें ल्हानशी एक चरित्र हांव तुमच्या मुखार दवरतां. दाविदाचो पूत साल्माव मेल्या उपरांत इस्रायलाचो सगळो गांव 2 वांटे जालो. हें सादारण एक 930 क्रिस्त पूर्व जेजू जल्मोच्या 930 वर्सां आदीं घडलेलें तें घडीत. इस्रायलाच्यो 10 कुळयो, 12 कुळयो ओट्टूक 10 कुळयो उत्तर इस्रायल म्हणून फॉर्म जाले आनी 2 कुळयो जुदा आनी बेजमी दक्षिण इस्रायल म्हणून दुसरें राष्ट्र जालें. उत्तर इस्रायलाक इस्रायल म्हूण नांव पडलें, दक्षिण इस्रायलाक जुदा या जेरुझलेम टेंपल ताचें जाल्ल्यान ताका जेरुझलेम या जुदा म्हणून आपयताले. दाविदाचे कुळी दक्षिण इस्रायलाचे राजवटकी चलयताली आनी उत्तर इस्रायलाक जायते एका फाटल्यान एक दुसरे राय येयले. आतां लोक दक्षिण इस्रायलाक वचोंक वचो, कित्याक दक्षिण इस्रायलांत जेरुझलेमाचें टेंपल आशिल्लें, देवाच्या वस्तेचें घर म्हणून सकल इस्रायल लोक घेतलो जाल्ल्यान उत्तर इस्रायलाच्या रायान एक योजन केलें लोकांक थंय वचोंक नजो. देखून ताणें बेतेल म्हणल्या जाग्यार उत्तर इस्रायलांत आनी तशेंच आनी एक कडेन 2 जाग्यांनी टेंपल बांदलें. देव हांगा आसा, देवाक मेळोवन तुमी थंय वचचें म्हणून ना म्हणून थंय एक टेंपल बांदलें आनी थंय मुर्ती आनी परत दवरले, देव हांगा आसा म्हणून. आनी लोक रायान सांगिल्ल्या बरी सकाळ दक्षिण इस्रायलाक जेरुझलेमाक वेचे रावयले, थंयच त्या टेंपलांत हें करचें आयलें. 200 वर्सां उपरांत या 150 वर्सां उपरांत आतां आमोस प्रवादीच्या पुस्तकांत ह्या दिसांनी आमी आयकता. हें सादारण आमोस प्रवादी 785 तावन सादारण 745 म्हणसर 40 वर्सां आमोस प्रवादीचो प्रवाद आसा. आतां हो दक्षिण इस्रायलाचो उत्तर इस्रायलाक वचून थंय आसच्या रायाक आनी थंय आसच्या त्या वडिलांक शिक्षीत करचें आसलें, तांकां देवाचें उतर सांगचें आसलें गणिताच्या वाचपांत. आतां कित्याक म्हळ्यार ह्या वेळार सादारण 780 क्रिस्त पूर्व हांगा उत्तर इस्रायलांत जायती प्रगती आयल्या, जायते वैवट जाला, ग्रेस्तकाय आयल्या आनी असो परिणाम जावन देवाची संपूर्ण विसर पडल्या. दुबळ्या धाकट्यांक दणसून उडयतात. जर आमी फाल्यांचें पयलें वाचप वाचलें तर जाल्यार 1-2 वळी हांव वाचतां, तेन्ना तुमकां समजतलें खंय मुसरी वचून पावला गे म्हणून. लोक दुबळ्यांक
पाया वणा तळा मस्ती तेल्यानो आणि देशाच्या गरिबांक नांस करूंक सोदतल्यानो येऊ तर ऐका. तुम्ही म्हणतात आम्ही दाणी विकच्याक आमास केतना येतली आणि गोव विकऱ्याक घालच्याक साबत केतना संपतलो आणि माप उणें करतल्या आणि मोल सडयतल्या, फटक्यो तकड्यो वापरून फसयतल्या, रुपये दिवन आमी दुबळ्यांक विकती घेतल्या आणि वाणांची जोडी दिवन गरिबांक विकती घेतल्या, गोवांचे पोल पर्यंत विकून आमी दुडू करतल्या. ग्रेस्त मनीस ह्या लेवलाक पावले. वाणो विकून एक्सचेंज करून मनशाक गुलाम करून घेवन शकता आसल्या त्या स्थिती घेवन पावले उत्तर इस्रायलाचे. कारण कोण? राय आणि वडील. कितें मुखार जातलें? आमोस प्रवादी म्हणटा जर तुमी तुमची वाट बदली नंतर जाल्यार आईच्या वाचपान आमकां आयकूंक मेळचें. रायाकच परदेशी करून व्हरतले, राणयेक वेश्य जावचें पडटलें, भुरग्यांक दोळ्या मुखार लागाड करतले. रायाच्या भुरग्यांक केर्त करूं ना. त्या रायाक एडवायस दिवंक सोदलो प्रधान याजक आसा, उत्तर इस्रायलांत आसा, तो निजाकी मागलोलो न्हय अमजिया म्हणून. तो आमोसाक म्हणटा हें पुरो तूं आमचे कडेन सांगचें नाका, तूं दक्षिण इस्रायलाचो थंय वचून प्रवाद कर आनी तुका जाय जाल्यार पोट भरूं. हांगा येवन आमच्या गुस्तार तुवें जियोवन आमकां बेश्टावचें नाका, आमी केअर करना. मेजून 20 वर्सांनी 722 क्रिस्तपूर्व 722 असिरिया तावन व्हडलें जैत सैन आयलें, उत्तर इस्रायल संपूर्ण नाश केलें, रायाक गुलाम करून येलो, बोळवंत आसल्या सगळ्यांक कोण पुरो शातिवंत आसा तो सगळ्यांक काण असिरियाक व्हेलें, दुसऱ्या लोकांक अन्न इस्रायलान स्थापीत केलें. आनी ताच्या उपरांत उत्पन्न जाल्ल्या लोकांक इस्रायल जुदेव आनी भायल्या लोकांतून उत्पन्न जाल्ल्या लोकांक सामार्यागार म्हूण नांव. सामार्यागार तशें उपजोवचें. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार प्रभाव, हेरांचो अधिकारार आसल्ल्यांचो प्रभाव कसो आमचेर पडटा आनी ताचें मोल कोणें दिवचें पडटा. न्ही मात्र अधिकारार आसल्ल्यांनी साद्या लोकांनी दिवचें पडटा. साद्या लोकांनी कांय व्हडली चूक करूं ना, तांकां कळीत नासलें. रायान फर्मायल्या प्रमाणे ते चल्ले, पूण निमाणें तांणी निर्वसित जायचें पडलें. तेन्सायच्या दुसऱ्या वाचपाक जर आमी येता तर जाल्यार ते 6 जण त्या आर मरलेल्या मनशाक व्हांवोवन काटये समेत त्या जावंक पुरो बांक आसलो तांचे कडेन या आनी कितें बेड आसलें ताच्या समेत कितले कश्ट व्होवन हाडूं जेजू सृश्टी हाडटात. तांच्या भावार्थाक पळोवन जेजू ह्या व्यक्तीक गूण करता, पातकां बक्षिता, उठोन वचोंक आदेश दिता. भाऊ आनी भयणींनो, हांगा तांचो पॉझिटिव्ह प्रभाव तांच्या भावार्थाक लागून आनी एकल्याक बरें जाल्लें. सवाल हे, आमी कोणाच्या प्रभावाक वळख जाल्या ताचो परिणाम आमचेर कसो पडला. आमचो प्रभाव आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या भुरग्यां बाळांचेर, ह्या भावां भयणीचेर कसो पडात आनी कसो पडोवन आसा आनी ताची जबाबदारी आमकां आसा की ना. आमी सांगूंक पुरो ती बुदी प्रकाशा पावल्यांत ती व्हड जाल्यांत हांवें कांय ना. आमकां हरी एकल्याक जशें देव कांय ना लागीं विचारता तुजो भाव आबेल खंय आसा, आमकां हरी एकल्याक ती जाप दिवंक आसतली. प्रत्येक जाण आवय बापायक आमच्या कुटुंबांत शिस्त, नैतिकता, मागण्याचो स्पिरीट हे रुता करची जबाबदारी आमकां आसा. पुरपुरून न्ही, मोगान एकटावचें तसली जबाबदारी आमकां आसा. हांव बागेवून जाता हेर काटान पडोवन दी चलना, ते आमचे क्रिस्तवांचे आपोवणें न्ही. जर हांव बरो जायचे तर जाल्यार, हांव मागण्यांत वाडाचें तर जाल्यार हेरांचो सांगाती म्हाका जायचे गरज आसा. आनी तांकां सुमेस्तांक सांगाता बांदून जर हांव मुखार येता तर जाल्यार देवाचें आशिर्वादां आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर सुखची ना. भाऊ आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना दुसरो विशय तुमचे मुखार दवरूंक आशा येता. त्या व्यक्तीक आर मारली. आर मारली म्हळ्यार कितें? कितें? विस्वो आसा, उपकाराक ना. हात आसा, तो वापरूंक जायना, तातूंत जीव ना. पाय आसा, चलोवंक जायना. आमच्या जिवितांत आमी सडावत हांगासचीं सगळां त्या पिडेतावन बादीत जाल्ली न्हय, पूण खंडीत जावन
खंयच्या एका आमच्या आत्मीक संगतेक आमच्या बोगणाक खंडी जावन मार पडला. जावं पुरो कोणें एकल्यान दुख येयलां देखून आमच्या ते एका रितीचे रफनेस, एका रितीचे हट्ट, एका रितीचे कितें म्हणी वांकडेपण आमचें थंय आसा. एका रितीची आर हरी एकले थंय आसा. आनी एकल्याच्या कश्टांक स्पंदन करूंक जायनातलें तसलें धारूणपण आसा जावं पुरो. या तुज्या वडपणाक लागून हांकाराचे आर तुका मारल्या जावं पुरो. आज सोम्या लागीं आमी येवंक फावो. सोम्या म्हाका स्पंदन करूंक जायना. सोम्या म्हाका असले कश्ट आसात, म्हाका गूण कर. आनी तें जेजू म्हणटा पयलें त्या व्यक्तीक पळोवन तुजी पातकां मुखासलें पाताक आमकां निजायकी आर मारले बरी करता. स्पंदन करूंक सोडिना, देवाक उक्ती जावंक सोडिना, एकामेकाक स्पंदन करूंक सोडिना. तर हे मिसाचें बलिदान पेटयतना पयल्यान देवाक आमी अर्घ दिवया. आमी ताचे सरशें आयल्या. तो आमकां गूण करता, तो आमकां आपडटा, तो आमचो मोग करता. दुसऱ्यान जें कितें आमचें तें उणेपण आसा, निजाकी उणेपण आसा, खऱ्यान देवा सरशें वेचत आसले तान बूक आमचें येना, त्या खातीर देवा लागीं मागोवंक फावो. तिसऱ्यान आमचेर अधिकार आसल्यांक त्या खातीर आमी प्रत्येक जावन आयतारा दिसा मिसा वेळार पापसाहेबा बसत मागता, बिसाहेबा बसत मागता, आमच्या वयर अधिकार आसच्या राजकीय फुडाऱ्यां बसत मागता. जर ते सारके आसात खंडीत जावन बरेंपण आमकां मेळटलें. देखून आमच्या धार्मीक फुडाऱ्यां बसत मात्र न्हय, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां बसत आमी मागोवंक फावो. ही जबाबदारी आमी समर्पक रितीन चलोवंक जाय आसची मजत तोच सोमी आमकां फावो करूं. देव कितें सोमिया तुका ये पेटोवणी वेळा ना कितेंच मोचे मुळे म्हाकाच भेटयता तुका, म्हाकाच भेटयता तुका. भुंडोची तासो दीन म्हाका पोसता. सोयतो दाकांसो सस्ती पिवन करता. कष्टा वावरा सोपो तुवें मोचेर वतला. तुकाच पेटोवन दिवच्या म्हाकाच तुवें रसलाय, म्हाका तुवें रसलाय. भाव भयणीनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी मैमीक आनी आमच्या केपू सुगंधवाक सर्वेस्पोर म्हणून घेऊ. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणें उदार मोगान आमकां बसायला. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती तेणी दयाळपणी मानून घे म्हणून आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका फाटयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मोरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून
पुनर्जीवन पावन उगडापें केलें अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूत आनी सुमेस्त भक्तां संगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दळपरासो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराची नावे तुका जय उंसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जात आसता ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भवर्त सगट परग तुया सुमी जेसु मेलो सुमी जेसु मेलो सुमी जेसु जीवन साला ओ भवर्त सगट आमी परगटा जेसु नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणोत्सव आनी पुनर्जीवन पणसो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचा उडास कर. आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बाप्पा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आणि सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रितिमाकांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेळ्ळ्या तुझे आमच्या भाव भयणींच्या काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत अंतरिल्ल्या समेस्तांक तुजें फजरीत म्हाका मोठ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरिये देवाचे मये संगती भगवान तुझे तिचो पती भगवान धर्मदूता आनी सरकळे तुका मानवाल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर शास्त्रांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. धैर्य घे पुता तुजी फातकां बक्षाली. आमच्या जिवितांत कसली आर मारल्या रे कसलें उणेपण आसल्या रे. सुमी धैर्य घे म्हणून आमकां सदांच सांगता. सुमेची उतरां आमी धैर्यान म्हणटना
आमच्या कश्ट समस्यांक खंडीत जावन स्पंदन करूंक आमकां साध्य जातालें देव आशिर्वाद घालतलो म्हळ्यार पातयेन जेजून शिकयलें प्रार्थना सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताळडेन पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवणदरा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें भरवशान नत्रेक आमकां तुज्या उदारका कुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोरती पुद्वेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां सुमेसांक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू. आमी सुमेस्तांक आमचे भितर तशेंच आमच्या कुटुंबाक आपलो जीव दिवंक म्हणून ह्या संवसारी आयिल्लो, जिवितान भरोवंक म्हणून आयिल्लो. जेवणाक आपोवन घेतली आमी सुमेस्तां सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरान म्हाका बरें केलें. क्रिस्ताची कूड ससनाच्या जिवितांत मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हण तुवें येवजिलें. हे तुझ्या मोगाच्या येवजणे पासून वदीन वसनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुझे सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फोबो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सासणाक वाखानूंक आमकां पावय म्हण आमी प्रार्थिता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमच्या वयर घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी कृपेन तुमकां धाडता. देवाचे वडुका. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. आयचे मिसेचें बलिदान भेटयल्ल्या मनदीक बाब दीप फेर्नांडीस आनी सा भेटोवन केल्ल्या मनदीक बाब जोझफ हांकां तुमचे नांवी आमी दिन वसता. फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सांजेर 5:30 वरार सक्रामेंताचें आराधन आनी त्या उपरांत मिसाचें बलिदान आसा. येवच्या ब्रेस्तारा आमी नुर्सियासो सा बेनेडिक्ट हाचें स्मरण संभ्रमता. ह्याच जुलय म्हयन्याच्या 14 तारखेर आमी हांगासर कार्मेल सायबिणीचें फेस्त संभ्रमतल्या. कार्मेल मायेची बेंतीन न्हेसून आमी सगळां तिचे ससायेचो मागणेचो आनी सांगातपणाचो आदार जोडलेलींच. अशें आसता ह्या मायेचें फेस्त आचरण करन तिचे थंय आमची भक्त वाडोवची आनी तिका मान करचें वाजबी. ह्या फेस्ताक तयाराय जावन फाल्यां तावन म्हणजे जुलय 8 तावन 13 तारखे म्हणसर 9 दिसाची नोवेन आमी आदारतल्या. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी सकाळींच्या 6:30 वरार आनी सांजेच्या 6 वरार मिसाचें बलिदान आनी नियाळ आसा. ह्या नोवेनाक तशें फेस्ताक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर दिंबी मोडया. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा आसुनी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिरा गुण करून दैवीक वैज म्हणल्यार नांव ताका फावो जालें. नेनरांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्राग असो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. चल आमच्यो गरजो बाळका जेजू मुखार दवरया. प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांत बरो संबंध रत्मीक संबंध बांदून हाडूंक जाय असची मजत मागया. खंडीत जावन आमकां देवा सरशी आणखी लागीं येवंक मोण आसा. न्ही मात्र आमकां आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांनी सांगाता आयला जाल्यार कितलें बरें. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका संद्याक जेजू बाळकाच्या हातीन समर्पया. जें कितें आमकां अलग करता सेपरेट करता जेजू तावन जें कितें आमच्या भितर आर मारल्या मेला जीव कर सोम्या भावार्थान बरो आमकां तुज्या लागीं येवंक आदार दी म्हूण मागया. जायती हेरते सभा आयल्यांत बऱ्या भलायके पासून जायती मनशां कुडीच्या आनी मोतीच्या पिडेक लागून कश्टून आसात. धैर्य पुता तुजी पातकां बोगसलीं म्हणलो थाळो आयकूंक आश येतात. निराशेन आनी भिरांतेन आपणाचें जिवीत जियोवन आसात. तांचे पासत मागया. अधिकारार आशिल्ल्या आमच्या फुडाऱ्यां पासत मागया. बरी सैरीक सोदून जायत्यांनी आमचो आदार मागला. जेजू बाळका लागीं विनंती केल्या. बरें काम मेळच्याक
भायल्या गांवची विजा मेळच्याक भुरग्यां बाळांक बऱ्या वाटेन चलोवंक आदार, प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांत आसच्या मालगड्यांची सोंसणीकायेन आनी मोगान सेवा करूंक, जशें त्या आरीगराक तांणी सांगात दिलो तशें आमच्या कश्टांच्या भावंडांक सांगात दिवंक, तांकां समजूंक आनी जेजू सरशी हाडूंक जायची मजत मागया. सर प्रार्थना सांगाता घालून सांगात आमी म्हणया, हे भगवंत जेजू बाळका, तुजी सर पदवी अच्या पितारान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कोलोलो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ले आमकां सुद्दां तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां काळें पडूंक नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. देवचे मरे देवाचे मय मोप्या खातीर निधी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. देव मनीस जाल्यार तसलें वर्तें घडीत नियाळन 3 फावटी हो मिस्तेर आमी परगटया. देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचेर बेसावंक आनी आयकमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचेर बेसावंक आनी आयकमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचेर बेसावंक आनी आयकमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ये अजापांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीचे दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतेन भरिल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या उतरेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमच्या वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोकणी बुजोवन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा. आमेन. मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्गान दिवून सांगता म्हणया, ए भोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सर पडता. तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटूंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णयतल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांच्या इमाजे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारूं दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दी आनी तुजे खळनांतले दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाटवरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेत आनी रास करता सासनाच्या सासनाक. आमेन. आज म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार प्रत्येक जावन आमच्या ल्हान भुरग्यां पासत मागोवंक आमकां एक अवकाश आसा. ल्हानशे मागणे आमी आमच्या भुरग्यां पासत आतां आमी करया, कित्याक आमकां व्हडांक एक जबाबदारी आसा. हेच्या नियाळा वेळार आमी नियाळ केल्ल्या प्रमाणे प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या शेजारांतल्या भुरग्यां पासत मागतना, कित्याक आनी थोड्या वर्सां उपरांत ती व्हड जातली आनी तांच्या निर्धारा वरवीं जायत तो परिणाम आमचेर पडटलो. आमच्या भुरग्यां पासत प्रत्येक जण मागतना, कोण भुरगीं आसात जाल्यार मुखार येवचें. हे आमच्या कुटुंबांत भुरगीं आसात तर जाल्यार त्या भुरग्यां पासत हे आशिर्वाद आमी आमचेर मागचे. समाथेवाच्या वांजलांतले वाचप. त्या वेळार शिस्त जेजू सरशी येवन विचारले लागले, सर्गींच्या राजांत सक्तावर निवडकोवन एक ल्हान भुरग्याक आपोवन जेजून तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगता, मन बदलून ल्हान भुरग्या बरी तुमी जाल्ल्या खरी तर सर्गींच्या राजांत रिगचे नात.
जो कोण आपणाक खालतो करन ह्या भुरग्या बरी जाता ताका तो सर्गींच्या राज्यांत वर्तो जातलो आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजे नवी घेता तो आपणाक घेता. सर आमची मागणी आमचे थंय ते लनविकाय येवं दी आनी तशेंच आमच्या भुरग्यांक तसो समी आपणाच्या काळजा लागीं दवरूं दी म्हणून मागून आतां आमी ताचे थंय उबारया. आमची जाप जावं दी. आयक आमचें प्रार्थना येसू मियान. आयक आमची प्रार्थना येसू. सुमयान जेजू तूं ल्हान आसतना सर्व जानवाय आनी स्पिरितान वाडलोय आनी तशेंच तुज्या आवय बापायक खालतो जावन तूं जियेलोय. हांगा आसच्या तशेंच आमच्या कुटुंबांनी आसच्या सर्व भुरग्यांक तेच जानवायन आनी स्पिरितान वाडोवंक फावो कर म्हूण मागता हांव. सुमयान जेजू आमच्या कुटुंबांत आसच्या सर्व भुरग्यांक तांच्या कुटुंबांनी जाय असो मोग जतन बरें शिक्षण आनी उत्तेजन लाभोवन दी म्हूण मागता हांव. आयक आमची प्रार्थना येसू. सर्व भुरग्यांनी तांच्या आवय बापायक शिक्षक शिक्षकींक मानान आनी गौरवान लेखूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. आयक आमची प्रार्थना येसू. गर्भपात आनी बाळ संवार उणो जावन हर एका भुरग्याक संवसाराचो उजवाड पळोवचें भाग फावो कर म्हूण मागता हांव. आयक आमची प्रार्थना येसू. पवित्र स्नानाच्या संस्काराद्वारे तुवें आमकां नवी रचना केल्याय आनी तुजीं भुरगीं जावंक फावो केल्याय. तुवें आमकां दिल्लें हें देणें मानून घेवन तुजे कुशे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. आयक आमची प्रार्थना येसू. प्रत्येक जावन विविध वायट सवयांक बली जाल्ल्या आमच्या भुरग्यां बसत मागया. वडिलांच्या वायट देखीक लागून मोबायलाक लागून आळसाई शॉर्टकट्स जायत्या रितीच्या पिशेपणाक आमची भुरगीं वळख जाल्यान सुमयान कापूड आनी गूण कर म्हूण मागया. सर आमची मागणी ह्या भुरग्यां बसत आमी जेजून शिकयल्या प्रार्थनाद्वारे बापा थंय उबारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या शिता तशी आमची पातकां बस. जिवंत देवाच्या एका सपुता जेजू क्रिस्ता आरंभ आनी अंत नातलो तूं मनशा बाळ जावन ह्या संवसाराक आयलोय. भुरग्यांचें मुग्धपण तुका भोव संतोशाचें जालें. तुजे सरचें आयिल्ल्या सर्व ल्हान भुरग्यांक तुवें संतोशान स्विकार केल्ल्या बरी हांगा आसच्या तशेंच आमच्या कुटुंबांनी आसच्या सर्व भुरग्यांक स्विकार कर. तांकां पटलून धरून आशिर्वाद दी. तांच्यो सर्व गरजो तूं मानून घे. तुज्या वर्त्या मोगान आनी मैपासान तांचे तुजी दिश्ट घाल. तुज्या आसऱ्याखाल ती कुडीन मोतीन आत्म्यान वाडोवन तुजीं भुरगीं जावन बदलून तांचे तुजें बेसांव घाल. आमच्या बेजबाबदारीपणा वरवीं जर तांचे थंय वायट आयलां, वायट सवयांक थंय बली जाल्यार तांकां तशें आमकां बक्षी तुज्या मोगान वाडोवंक आमकां फावो कर आनी सदांच आमच्या भुरग्यांक कुशाल बरी दवर. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेजू बाळका मोरी साळका भोर सुंदर सोबीत मानकाम बाळकुंदो कोपांतामका सुखांतानी दुखा ये जेजू तुझा मुझो आसरो तू राव जेजू तुझे बीन ना कोण दुसरो ये सांगता ये जेजू तुझा मुझो आसरो तू राव जेजू तुझे बीन ना कोण दुसरो मुखार पुत्रा सोय अंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां घेवन कुर्साचे करुण और आमकां आमच्या देवा आमच्या अंधस्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान